संघटना गोंयांत सगळीकडे स्ट्रेंथन करत आसा। RGP आपल्या पद्धतीन करता, गोवा फॉरवर्ड आपल्या पद्धतीन करता आणि काँग्रेस पार्टी आपल्या पद्धतीन करता। गेल्ले 3.5 वर्सां तूं जर पळयत जाल्यार इन द हाऊस, इन द असेंब्ली सगळे ओपोजिशन पार्टी गोंयचे जे इशू आसा त्या गोंयच्या इशूक सगळे एकठांय आयिल्ले आसा। देर इज अ युनायटेड वॉयस वीच इज देर इन असेंब्ली। आता भायर जर तूं पळयत जाल्यार प्रत्येक ह्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांनी गोंय पळय आज पाड घातला त्या विशयाचेर सगळे पक्ष तुका एका बरोबर दिसता। जे इश्यूज रिलेटेड टू गोंय पासत आसत, जागे जमनी हडप करपाचो प्रयत्न आसूत, थंय तुका सगळे पॉलिटिकल पार्टी एका प्लॅटफॉर्मार दिसतले। ज्या पद्दतीन गुंडागर्दी वाडल्या पळय, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो त्या विशयाचेर सगळे एकत्र तुका दिसतले। टॅक्सीचो विशय आसत तुका सगळे एकत्र दिसतले। आता इलेक्शनाचो जेन्ना टायम येतलो आनी फाल्यां गोंयच्या जनतेक जो कितें तांकां गोंयच्या जनतेचो आवाज आसतलो किंवा तांचे सेंटिमेंट आसतले, हे सेंटिमेंट आमकां घेवन मुखार वचचें पडटलें। अरे आमी राजकारणान आसा कित्याक? राजकारणान आसा लोकांक लागून। सो अल्टिमेटली लोकांक जाय तें आमकां करचें पडटलें। आणि आय थिंक टू फायट दीस BJP वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर। हांगा इंडिव्हिज्युअली एकट्याक टार्गेट करून कांय जावचें ना। आतां आय फेल टू अंडरस्टँड आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हेनर गोंयांत येता हो आनी ताजो स्टेट अध्यक्ष तुमी जाय जाल्यार शुक्रारा फाटल्यान ताच्या फाटल्या शुक्राराचो अमित पालेकराचो हें काडा मरे प्रेस कॉन्फरन्स। ही क्लियरली सेज that he is open to alliance with Congress party। 2 ऑक्टोबराक ताणें आव्हान दिल्लें मरे 2 ऑक्टोबराक आमी अलायन्स करया म्हणून। आनी रोखडेच 2 दिसांनी ते काँग्रेसीक अटॅक करता। अरविंद केजरीवाल गोंयांत लँड जाता, एअरपोर्टाच्या भायर येता, काँग्रेसीक अटॅक करता। अमित शाहचेर एक स्टेटमेंट काडना, मया वता आनी तो काँग्रेसीचेर उलयता। पूण मये भारतीय जनता पार्टीन कशें पाड घातले ताचेर उलयना। मयेचो आमदार BJPचो। म्हाका दिसता हें आम आदमीचें जें षडयंत्र आसा गोंयच्या जनतेक डिवायड करपाचें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली वचून झोपडपट्ट्यांक वाल्यांक कितें तरी सांगून तो ताणें थंय लोकांक पिशे केले आसतले। गोंयांत लोक झोपडपट्टेन रावना आनी गोंयचे लोक ह्या अरविंद केजरीवालाचे ही फोटिंगाची भाशणां आयकून लोक ताका बळी पडचे ना। तूं म्हणटा तें करेक्ट। वी ऑल इफ वी हॅव टू फायट दीस BJP सी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो अजेंडा डिफरंट आसता। But when it comes to the real issues of Goa, I think we all have to come together. Ultimately, राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा। सो लोकांक जाय तें जावपा जाय। आमकां स्वताक म्हाका कितें बरें दिसता म्हणून हांव करतलो तशें जायना। राजकारणान लोकांक जें जाय तेंच करपाक जाय। तो काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर हे विजय सरदेसाई सांगता ही इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर। आमी काय अलायन्स अजून तोडू ना। काही प्रमाणान जे आमचे विचार आसा जे वेर वी आर फायटींग अगेन्स्ट दीस करप्ट BJP ते पडटात। सो फाल्यां जर तर वेळ आयलो, फाल्यां लोकांक जर दिसलें की सगळ्यांनी एक जावचें जाल्यार एक जावपाकूच जाय। गोंय वाचयतलो आनी भारतीय जनता पार्टी घरा धाडटलो, सगळ्यांनी एक जावपाकूच जाय।